ನಮೋ ಎನ್ನಿ ಗುರುಗಳ ಪಾದ ಪದುಮಕ್ಕೆ ರಾಮ ವಿಠಲರ ಪಾದ ಸದಾ ಭಜಿಪಗೆ ನಮೋ ಎನ್ನಿ ಗುರುಗಳ ಪಾದ ಪದುಮಕ್ಕೆ ರಾಮ ವಿಠಲರ ಪಾದ ಸದಾ ಭಜಿಪಗೆ ಪರ್ತಗಾಳಿ ಮಠದ ಶ್ರೀ ಯೋಗಿ ವಲಿಯಗೆ ವಿಷ್ಣು ಮಹಿಮೆಯನ್ನು ಸದಾ ತಿಳಿಸುವವರಿಗೆ ನಮೋ ಎನ್ನಿ ಗುರುಗಳ ಪಾದ ಪದುಮಕ್ಕೆ ರಾಮ ವಿಠಲರ ಪಾದ ಸದಾ ಭಜಿಪಗೆ ವೇದಗಳಲ್ಲಿ ಉನ್ನತ ಮಹಾಮಂತ್ರವು ಪವಮಾನ ಎಂಬುದು ಯೋಗಿ ಸಿದ್ಧವು ವೇದಗಳಲ್ಲಿ ಉನ್ನತ ಮಹಾಮಂತ್ರವು ಪವಮಾನ ಎಂಬುದು ಯೋಗಿ ಸಿದ್ಧವು ಮಂಗಳಾರತಿಯದು ಪವಮಾನವು ವಿಷ್ಣುವಿಗೆ ಪ್ರೀತಿಕರವು ಇದುವೇ ಸತ್ಯವು ನಮೋ ಎನ್ನಿ ಗುರುಗಳ ಪಾದ ಪದುಮಕ್ಕೆ ರಾಮ ವಿಠಲರ ಪಾದ ಸದಾ ಭಜಿಪಗೆ ನಮೋ ಎನ್ನಿ ಗುರುಗಳ ಪಾದ ಪದುಮಕ್ಕೆ ರಾಮ ವಿಠಲರ ಪಾದ ಸದಾ ಭಜಿಪಗೆ ಪರ್ತಗಾಳಿ ಮಠದ ಶ್ರೀ ಯೋಗಿ ವಲಿಯಗೆ ವಿಷ್ಣು ಮಹಿಮೆಯನ್ನು ಸದಾ ತಿಳಿಸುವವರಿಗೆ ನಮೋ ಎನ್ನಿ ಗುರುಗಳ ಪಾದ ಪದುಮಕ್ಕೆ ರಾಮ ವಿಠಲರ ಪಾದ ಸದಾ ಭಜಿಪಗೆ ನಮೋ 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 ಸರ್ विद्याधीश गुरुवर वीर विठल बकुत विद्याधीश गुरुवर श्रीराम निज सुता नी कृपा सागर श्रीराम निज सुता नी कृपा सागर श्रित जन परिपाल सदमला शुभकर नत जन मन तोष सुखकर माधव प्रिय परमहंस पावन चरिता माधव प्रिय परमहंस पावन चरिता विद्याधिराजयति कर संजाता विद्याधिराजयति कर संजाता वीर विठल बकुत विद्याधीश गुरुवरा वीर विठल बकुत विद्याधीश गुरुवरा श्रीराम निज सुता नी कृपा सागर श्रीराम निज सुता नी कृपा सागर रतिपति पित दास सेवका बुधवरा प्रतिपति स्मृति दात भयकरा
आजी आमगेलें 6 दिसाचें स्वाम्यान एक 7 दिसां मुक्काम दिलें. 6 दिसाचें कशी गेल्लें कसं गेल्लें कशें जाल्लें आमकां कांय कळना ना. गुरुवारेलो आशिर्वाद आमकां एक 15 दिसां फुडें आमकां दिल्लो. बरें तुमी आमी एक मुक्काम दिताची आमी रिक्वेस्ट मस्तपंत केलें जाल्यार स्वाम्यान आमकां एक आशिर्वाद करून आमकां एक 7 दिसां मुक्काम दिलें. 7 दिसाक 1 तारीख दोन 7 तारीख फाई सांजवाळ स्वामी हांच्यान वापस द्वारकानाथ भवनाक हांच्यान आनी मुक्काम भायर सरताची. आमकां इतलें खूश जालें की राती दिवस म्हूण कळ्ळें ना. कसन जल्दी कुडा जनसंभ्रम आनी हवन स्वाम्यान कशी आमकां सांगलां त्या प्रकार आमी मुकुंद भट मामाक बेरोळी मुकुंद भट मामाक एक जबाबदार दिली. त्या भट मामान तेमी आमकां करून दिलें काम हें आजी आमी कशी सांग म्हाका हृदय भरून येता कितें म्हळ्यार तांणी प्रती हवन 1 तारीख स्वाम्यान हांगा पादार्पण जालें. 2 तारीख अमास रामनाम जपाचें विशेष कार्यक्रम जालें. 3 तारीख दोन 4 हवन सांगिल्लें तांणी. तें हवन इतलें चंद कोन्न चलोवन दिलें तांणी. आमगेल्या वैदीक वृंदांक कोणा जाल्यार हांव साश्टांग नमस्कार करता जाल्यार म्हळ्यार आमकां एक मार्गदर्शक ते गुरुवार्यान आमकां एक आशिर्वाद केलो. आमी 5 दिवस कसं हवन करका म्हणजे एक अभिप्राय दवरलो. नाक रे 4 पुरो म्हणून स्वाम्यानाची आमकां एक वेवस्था करून दिली. त्या प्रमाण 4 दिवस हवन चल्लें. प्रती एक हवन एक हवन पेशी एक हवन चंद जावन चल्लें कशें म्हळ्यार तें सांगच्याक सादिना. प्रथम श्री वेंकटेश मूलमंत्र सांगलें तें हवन चंदायन चल्लें. ते कडेन दोनीचें दुर्गा पुजा लक्ष कुंकुमार्चनें जालें. त्या दिवस जालें की आमकां मस्त खुशी जालें. 3चे लघु विष्णू हवन जालें. लघु विष्णू भिक्षा सेवा जालें. स्वाम्याला आशिर्वाद मेळ्ळो. ताजे नंतर आजी तृप्तमतारण रक्षात्रय हवन जालें. हें रक्षात्रय हवन म्हणून सांगल्यार आमकां न्ही सर्वांक रक्षण वेंकटरमणान सर्वांक रक्षण दिली. वेंकटरमणान हांगा येवन 23 वर्सां नंतर राम देव वीर विठ्ठल आनी आमी गुरुवर्याला पादस्पर्शांक जालें. 23 वर्सां पयलीं तांणी अनंतनागर आयलीं देवस्थानां बी आयलीं जाल्यार वीर विठ्ठल येयलो नाशिल्लो. वीर विठ्ठलाक येवन स्वाम्यान आमकां आशिर्वाद केलो. 7 दिवस दोन आमी तांगेलें भक्तीपूर्वक तांगेली पूजा आमगेलें भक्तीपूर्वक विनम्रता त्या विनम्रतांनी घेवन श्री वेंकटेशाला आशिर्वादान वेंकटेशान आमकां एक करूण केल्ल्या प्रमाण स्वाम्यान आमकां एक बरे रितीन आमकां एक मुहूर्त दिलो. तें नवरात्रींत नवरात्री 3 दिवस आमगेलें चेडूमालें प्रति वर्स चलता आसता एक न्ही एक करता जाल्यार गुरुवार येलें मोक्काम टायमार आमकां हें करचें दिल्लो अवकाश म्हगेले जन्म पर्यंत केन्ना विसरचें जायना. कळ्ळें म्हळ्यार असलो अवकाश कोणाक मेळना. असो सगळो अवकाश केन्ना मेळना. स्वाम्यान एक आमकां करुण दिली आशिर्वाद केलो. हे 7 दिसाचे कार्यक्रमांत आजी 6 दिवस कंप्लीट जाता आसा. फाय आमकां गुरुवर्या आमकां सोडून मुखार म्हळ्यार आमकां सोडलें न्ही तांगेलें कर्तव्य तें तांणी खंय जालें की कुडा तांगेलें एक कार्यक्रम घालून येतिल्लो आसा. आमगेले शिश्यवृंद विंगड कडेन आसाची तांकां जालें की आमकां मना कशी संतोश जाता की तशी संतोष करता तांगेलें काम आसता. वीर विठ्ठल रामदेव प्रति एकलो मिगिलो एकलो तागेलो न्ही सर्व लोक घालतो. ताच्यान सर्व लोकांक तरी सर्व लोकांक खुशी तरी स्वाम्यान आमकां सगळे आशिर्वाद करच्याक तांणी पटाधीश जावन आयले नंतर मिगील मनांत शिकना म्हळ्यार तांणी सादारण कशें म्हळ्यार मुखारी आनी कशें म्हूण म्हाका कांय सांगचें जायना. सांगच्याक मनांत तूं आसता जाल्यार सांगल्यार चूक जाता कितें मुखार तें कशें जाता की आमगेले स्वामी खंयच्या नमुन्याचे प्रिती पात्र जाता की जनाक म्हळ्यार प्रिती पात्र म्हळ्यार इतलें की खंयचेय चेडूं जावं खंयचेय मलगड जावं कोणी गेले तेगे कुडा तागेले खंयचे विशय तागेले प्रत्येक विशय घेवन तांणी एक आमकां कांयपण एक आशिर्वचन करचें आसा. तें तात्पर्य मन आलेकला रे आंग्रो म्हण जुम म्हणटा तस जालें चंद वर्डींग आतां हांव खंय आयकूच ना तें तस जालें एक आमकां एक गुरुवारी आज मेळ्ळें आसाची आमकां गुरुवारी जालें आशिर्वाद केन्ना आसका आनी तुमगेले सर्व परवान गुरुवारी हांव संतोशान स्वागत करता. बेळकोटाचें जें मस्तकश जाता आसा तें फाय तांणी वचपाची पडटा जाल्यार हांव स्वागत मात करिना. बेळकोटेचें मनांत दवरनात हांव मुखार तें तांणी हांच्यान भायर सरचेंची जाल्यार तेगे आमी तांकां बेळकोटच्याक साध्य ना
त्या नमुना आमगेले देवान आमकां स्वाम्यान आशिर्वाद केल्लो आसा ते आशिर्वाद आमगेले मना आसा ताच्या परंतु हांव स्वाम्याक आनी येवपाक सांगता म्हणल्यार आमकां कांयपणी हालदिका खंयचेय दिका आयला रे आनंदार एक तुमगेली भेट जेवपाची आमी हें मनवी पत्र तुमकां परत दिताची तुमी आमकां भेट कोरका हांगा भेट केल्यार आमकां संतोश म्हळ्यार आमगेले सकयल एक संस्कार हे अनंतनगर गुरुवर्यान आमकां नांव दिलेलें गुरुवर्यान देवस्थान ओपन केल्लें ताजे नंतर हें प्रत्येक अनंत व्रत दिवस जालें आज अनंतराम म्हूण नांव दिलां आमगेलो राम वीर विठ्ठल रामदेव हांगा बसला तागेले जतकी स्मरण आमी दिवस करताची फाय खंयचे थोडे कार्यक्रम चड जाल्यार आमी वयर जल्दी एक लॉट घेवया राम नाम जप करुया म्हूण स्वामीले एक मागिल्लो आसा तांणी बी तें जायत म्हणलें आसा आनी राम विठ्ठल राम नाम तागेले नाम स्वाम्यान सांगिल्ले प्रमाण हांगा थोडें आमी केल्लें उणें म्हूण मिगील अभिप्राय कल अभिप्राय उणें म्हळ्यार आमगेलें जन हांगा 350 घर आसात एक घरकड एकल्यान जाल्यार 350 लोक जाता एकल्यान आयला पुरो दोगांनी येवका म्हूण ना 4 लोक आशिल्ले कडेन एकल्यान आयला पुरो जाल्यार आमकां सकाळीं 18 लोक दनपार 20 लोक 25 लोक अशें जाता हें समने हें दय करून प्रत्येकल्यान सांगता एक घरकड 1 घंटो हांगा आसाची खंय 1 किलोमिटरा भितर दय करून प्रत्येकल्यान दिवस येवन त्या राम नाम आमकां 23 कोटी स्वाम्यान दिलेलें आसा वत्ताय न्हय हें आनी बाबा क्षम मागता वत्ताय न्हय स्वाम्यान सांगिल्लें बी तशें वत्ताय कोणाक करचें ना मनस्फूर्तीन सांगता म्हण जाल्यार हांव सांगचें हें अनंतनगराक हें मस्त कमी म्हूण दिसता म्हाका द्वारकानाथ भवन ऑलरेडी 7-7.5 कोटी जावन गेला हांगा आणखी 2 कोटी आमी मस्त बेजारा विशय हो मिगिलें पर्सनल हें स्वाम्यान सांगचें स्वाम्यान वापस चूक मागता केला म्हळ्यार स्वाम्यान कोणाकय बत्ताय करचें ना रे हां मनस्फूर्त सांगता म्हूण सांगिल्लें आसा हांव उरलें तुका कांय पूण चेवण जाल्यार स्वाम्यान क्षम कर न्हू आमकां कृप करका आमकां आशिर्वाद करका म्हूण तुमगेले सर्व जाणां परजावन सांगू न्हू हांव 2 उतर राबयता हरि ओम आतां आमगेले अनंतनगराचे चेडूं म्हळ्यार 10th स्टँडर्ड सेकंड इयर PUC डिग्री कंप्लीट करून लायक मार्क घेतले स्टुडंटाक रेकग्नायज करका आमी म्हणून तेव्हा असेल एक सभा कार्यक्रमाक स्वाम्याले दिव्य उपस्थिती करका म्हणून एक आमी लेखून स्वामी म्हणलेले कार्यक्रमांत एक लेख आपयताची दय करून जल तितले उगी येवका म्हूण आमी विनंती करताची आतां 10th स्टँडर्ड ದಂಚಾ ಕ್ಲಾಸಾचे ಇಂದಿನ ಮಕ್ಕಳೇ ಮುಂದಿನ ಪ್ರಜೆಗಳು म्हूण म्हणताचे आमी तशी आईचे आमगेले GSP चेडूवाचे मुखार थून आचार विचार वाजितांत पुरा सर्व स्वाम्याल आशिर्वादांतू देवाला आशिर्वादांतू संपूर्ण अनुग्रहांतू आमगेले चेडूं पुरा लायक मार्ग घेतलेलो आसाची सुहास शेणे आनी श्वेता आनी सुनील शेणेल चेल्लो सुहास शेणे 98.8% ICSE घेतिल्लो आसा न्ही दय करून येवका म्हणून विनंती तशीच विद्वत पै आनी दिपाली आनी विश्वास पै तांगेले पूतू आनी जाल्यार 98.4% घेतिल्लो आसाची दय करून पुरो जनांनी मुखार येवका म्हणून विनंती कोण रिजिस्टर केल्ले जनगे मुखार येवका म्हणून सुहास शेणे कोणाले वय विश्वास पै ताका आजी क्लास जाता आसा तांगेले आजो आनी वय काकी तांणी येवका दलित मुखार येवका येवन घेवका म्हणून तांगेले एग्जाम चलता आसत तां चल्लेले आनी विद्वत पयले राज्यो आनी रामनामांतू मस्त एक बागे जाल्लेलो आसाची एक लिडरशीप घेतलेलो आसाची वेंकटेश पै आनी तांणी तशी भारी एक लायक संदर्भ 98.4% ICSE घेता आसा प्रथम शेणे आमगेले प्रीती प्रशांत कल्या शेणेले पूतू आनी ಎಲ್ಲರಿ ಕಮಿಟಿಂತೂ ಮಸ್ತ್ ಕಾಮ್ ಕರ್ಲೆಲ್ಲ ಲಾನು ಅಮ್ಮ ಲಾಯ್ಕ್ ಏಕ 98.2% ICSE ಅಂತೂ ಗೆತ್ತಿಲ್ಲ ಸ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಪ್ರಥಮ್ ಶೆಣೆ तशीच श्रेयस प्रभू
ವಿನುತಾ ಆ್ಯಂಡ್ ಮಂಜುನಾಥ್ ಪ್ರಭು ಶೀಕಾರ್ ನಮಗೆಲೆ ಕಮಿಟಿ ಮೆಂಬರ್ ಶೀಕಾರ್ ಮಂಜುನಾಥ್ ಶೀಕಾರ್ ತಂಗೆಲೆ ಪೂತು ಆನೆ ಎಲ್ಲರೇ 96.2% ICSE ಇಂತ ಗೆತ್ತಿಲ್ಲ ಸರ್ ಭಾರಿ ಏಕ ಖುಷಿ ವಿಷು एक पूरा 96% मस्त वैरी चिकळला सची चरडू अनंतनगर अंतू दिशा नायक आणि क्षमता आणि राघवेंद्र नायक तंगिले चल्ली दिशा नायक 94.4% काढलाची CBSE अंतू आणि CBSE अंतू राघवेंद्र नायकाले चल्ली अभिज्ञान प्रभु 93.93% ICSE राघवेंद्र प्रभु आणि ऋतुला प्रभुले पूतु अभिज्ञान प्रभु अन्य जलरे आमगेले राघवेंद्र प्रभु स्कूल अंतू ट्रस्ट जवनसाची तंगिल पूतु भारी एक खुशी विषय 93.90 प्रार्थना शणे प्रीती आणि प्रशांत कल्याले दू प्रार्थना आणि अवळी जवळी चढू 98 कळा एक 93 आम्ही उणे ना म्हणून कळाची तशी 93% प्रार्थना शणे सात्विक शानबाग राधिका आणि लक्ष्मी शानबागाले पूतु सात्विक शानबाग आणि जलारी 92.8% ICSE अंतू ICSE ಅಂತ ಕಳೆಲ್ಲ ಸಜಿ ಭಾರಿ ಏಕ ಖುಷಿ ಸಂದರ್ಭ असल एक स्वामील उपस्थिती री मेरिट रेकग्नेशन घेवची म्हळ्यार रिची एक भारी एक महासंदर्भ मुखार सुने चरडू आमगे समाजाक काम करचे वरी जवो आनीक व्हड पोस्टार वचक म्हणून आमी देवा लागी स्वामी लागी मागता तशीच सेकंड इयर PUC च्यात मेरिट स्टुडंट निकिता नायक दीपा नायक आणि राजेश नायकाले दू 93% सेकंड इयर PUC इंतू कळाची निकिता मुखार निकिता नायक दीपा नायक आणि राजेश नायकाले तशीच नमिता नारायण भट आमगे नारायण भट मामले दू नमिता नारायण भट नम्रता नारायण भट मामले दू 92% सेकंड इयर PUC इंतू काणू आता इंजिनियरिंग एक तंका AMC कॉलेज ಅಂತ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಮೇಳ म्हणून ऐकलाचे तंक जलारी लायक करका देवालय काम करून येईल कुटुंब तशी मेळका म्हणून आता इंजिनियरिंग मेरिट सेकंड इयर जेले सुहास प्रभु पावना आणि विजेंद्राले पूतु विजेंद्र प्रभु सुहास प्रभु वाजलारी आमगेले आनंद नगर विद्यानिकेतन अंतू सिಕ್ಕುನು लायक मार्क ಗೆತ್ತಿಲ್ಲ ಸಾಣೆ 96 97% ಗೆತ್ತಿಲ್ಲ ಆನಂದ್ ನಗರ್ ವಿದ್ಯಾನಿಕೇತನ ಅಂತೂ ಭಾರಿ ಏಕ ಅತ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಜಲ್ಲ ಸೌಂದರ್ಯ मनोज पै स्मिता आणि मनोज कुमार पहिले दुव सौंदर्य अन्य जलारी कंप्लीट करलाची इंजिनियरिंग डिग्री पूर जनाके मेरिट स्टूडेंट तंक धन्यवाद सांगताची तंगेल अनु अम्मा तंगेल कीर्ती आमगे समाजा कीर्ती अनिके वोडकरो अशीची एक स्फूर्ती पूर जन चढू आक मेळ मुखार सून अनिके लायक लायक मार्क करचे वरी पूर जनाके मेळताची ये मार्क म्हळेले इंपॉर्टंट नाही नतलारी पूर जनाके एक स्फूर्ती मेळो म्हणून आम्ही एक GSP वेलफेअर असोसिएशन तुला ये वर्ष गान घेतलं सर धन्यवाद
एक स्वामेले एक उपस्थिती री भारी एक चंद कार्यक्रम आमगेले जाले आसा तेची आमगेले वेंकटेश मामान मंडलवरी आमगेले विनंती मान्य कोनो आमगेले विद्याधीश स्वामीन आमकां 7 दिवसां मोक्कम तेवय नवरात्री इतू नवरात्री म्हळ्यार भारी एक चांग विशू लक्ष्मीक आराधन करचे केदने आमी विष्णू आराधन करताची हे नवरात्री एक 9 दिवसांतू आमकां एक लक्ष्मी आरती लक्षात कुंकुमार्चने मस्त कार्यक्रम आमी जाल्लेलो आसा आमगेले स्वामी तांचे चरणाक नमन करता हे अंतू तशीची आमगेले अनुष्ठान आमगेले भटमामा वैदिकातांनी आमगे मुकुंद भटमामा तांगेले एक टीम थंय बेरोळ्ळी तुलान तांगेले गांवां तुलान येवन विंगड गांवाचे भटमाम इवन आमगेले प्रतिश्ठा वर्धंती मागीर आमगेले ते नारायण भटमाम समेत नारायण भटमाम म्हळ्यार ते आमगेले तांणी समेत येवन मस्त चंद रितीर शरद भटमाम प्रल्हाद भटमाम तांकां आमगेले पुरो जने एक मेळून सहभागी आतू मस्त एक 4 दिवसांतू हवन पुरो जाल्लेलो आसा भारी एक चंद रितीर म्हळ्यार चंद रितीर म्हणून आमी वैभवार एक देवान स्वामील अनुग्रहांतू हे जाल्लेलो आसा तांकां जाल्यार आमी अभिनंदन सांगताची तशीची आमगेले अर्चक वर्ग तुमी भू वैकुंठ म्हळ्यार एक दीस काका स्वामील कार्यक्रम स्वामील उपस्थिती नवरात्री उपस्थिती आमगेले होम हवन तशीची आमगेले देवस्थानांतू अर्चक वर्गात आनी तत्वळी पूजा जनान येवन तांगेले अळिलू सेवे कसले आसला रे काही केंचे उणेपण जावच्यान आमगेले एक मूल स्नान हे वेंकटरमण म्हळ्यार आज मुकुंद भटमामान म्हळेल बरी वेंकटरमणू म्हळेल कुडले नाव स्वामील एक उडगास काडलेले कुडले आमकां विद्याधीश स्वामील उडगास काडलेले कुडले आमगेलेची एक सगळी मूलस्थानार आमी काम करता म्हणून मस्त जन सर्वान हे कार्यक्रमा पुरा येवन तांगेले एक सेव अळिलू सेवे पूर जनांनी केल्लेले आसा तांकां पूर जनांक हांव हे संदर्भार धन्यवाद सांगता तशीची आमगेले हाजी मागशी मस्त जन आमगेले म्हळ्यार आमगेले कमिटी हे सगळे कमिटी आमगेले वॉर्ड कमिटी स्वामीन म्हणलेले बरी 26 जनाले कमिटी 26 जनाल कमिटींतू विंगड रितीरी जवाबदारी घेवन तेवय एक स्वामील कॅम्प आमकां बाजी मेलतगी पल्ले मेलतगी 22 मेलतगी 25 मेलतगी म्हणून 1 तारीखेतून 7 तारीख भारी चंद हे मिळेल आसा तशी आमी केंच्याकय आमगेले उणेपण जावच्यान जे संस्थानाक म्हणलेले एक भावनेंतू सगळे आमगेले कमिटीतांनी तांगेली जबाबदारी वहिसून आमगेले कोरून असले एक आमकां भाग्य जबाबदारी म्हणून आमगेले भाग्य अंतू एक चंद रितीर आमी पुरा एक करलाची म्हणून म्हणतात तशीची वॉलंटियर्स आमी कमिटीतांनी आमी एक प्लॅन घालन घेताची यशस्वी जावका म्हणून ताजी मागशी वॉलंटियर टीम मस्त जन जावका येता आमकां वाडचे आसो वाडू राबचे आसो ना हांगा प्रति एक तुमी पळयन आसो पुरो प्रति एक अर्ध घंटेंत आयच्या दिवसांतूच 5 कार्यक्रम आशिल्ले प्रति एक ते टायमार जावका म्हणलेले वॉलंटियर आसा तांणी मस्त सहभाग घेत दिलाची पुरो जनाक हे संदर्भार हे धन्यवाद सांगता तशीची हाजी मागशी आमगेले परोक्ष जावन आमगेले मालस नायक आमगेले रणपात नासो आमगेले विंगड रितीरी सहकार दिलेले तशीच आमगे लाईव्ह आयचे कार्यक्रम हे प्रत्येकाळी मठाचे वेबसायटांतू लाईव्ह जाता आसा तांकां जाल्यार धन्यवाद सांगता आमगेले माईक सेट पूर जनाक धन्यवाद सांगता आमगे स्टाफ पूर्ण धन्यवाद सांगता हे समाग्रा मस्त म्हण जाल्यार मस्त म्हणयता 7 दिवसा कार्यक्रमांतू नातला आमी पूर जन एक अळिलू सेवे ते रामान अळिलान एक पत्तूर घाल्ले रामाल ब्रिज बांदताना तशें आमी पूर जन एक सणाचे एक पूर जन भागी जाला म्हण लेकून पूर जनाक धन्यवाद सांगता आमी पूरने सामेल एक चरणाक वंदन करून आशीर्वचन कार्यक्रमाक आमी पूर जन भागी जाया म्हणून मागून घेता कोणेले नाव सोडलारी कोणे सोडलारी चुकी म्हण लेख नाकाशी तशी धन्यवाद सांगता अनंतनगरवासा श्री श्रीनिवासा गोविंदा विठ्ठल चरणारविंद गोविंदा मंगलम भगवान विष्णु मंगलम मधुसूदन मंगलम देवकी पुत्र मंगलम गरुड़ध्वज श्रीरामं हनुमत सेव्यं श्रीकृष्णं भीमसेवितं श्रीव्यासं श्रीमदानंद तीर्थसंसेवितं भजे ब्रह्मान्ताः गुरवः साक्षात् इष्टं दैवं श्रेयःपतिः आचार्याः श्रीमदाचार्याः सन्तु मे जन्म जन्म। श्री गुरुभ्यो नमः।
हरी ओम. अनंतनगराचे हे एक 6 ते 7 दिवसाचे वास्तव्यांतू अनेक रीतीचे धार्मिक कार्यक्रम स्वामीला उपस्थितींतू तशीची 14 प्रेरण करचे तसले अनेक रीतीचे कार्यक्रम गांतून घेतले. प्रतिवर्ष नवरात्रीचे संदर्भांत आम्ही चढत्यान चढ जावन गेनू आम्ही खंय तरी दुसरे कडेची आमगेले वास्तव उरता. बेंगलोरांतू उरचे न्ही, आमगेले शाखा मठांत वैकेच आमी नवरात्री टायमार आशिल्ले आमकां लक्षाना. आमगेले काल कीर्तींतंतू नाचिना आणि प्रिय गुरुवर्य स्वामेल कालांत वैकेची बहुशः नवरात्री टायमारी तांणी हांगा वास्तव केल्ले चड दीस ना. असल्यार वैकेच चातुर्मासा टायमारी तांणी केल्ले उरताले. किंतु नवरात्री टायमारी हांगा येवन गेलो वास्तव्य मस्त म्हळ्यार मस्त कमी. किंतु अनंतनगराची एक केन्नाही एक उडगास दवरता आसले एक संदर्भ निर्माण जाल्लो आसा की नवरात्री टायमारी स्वाम्याले अनंतनगरांतू प्रथम मुक्काम जाल्लो तसले एक संदर्भ हांगा निर्माण जाले. हे केन्नाही जावचे एक विरळ, कित्याक आमी केन्नाय नवरात्री टायमारी एक कुमटा उरताची ना आनी कडेन दुसरे कडेन आमी माविन कुरवे उरचे असल एक मस्तीतले संदर्भ ते उट्टू आमी ಒಂದು वर्स नगराक आमी मोक्काम अवकाश कोन्न दिले. कित्याक म्हळ्यार आमगेले स्वशाखा मठांतू आमी वास्तव्य आशिल्ले जेन्ना आमकां हांगा येवचेक अनुकूल जाता आशिल्ले एक उद्देशान आमी नवरात्री संदर्भांतूची हांगा वास्तव्य केले. हांगा वास्तव केल्ले निमित्तान हांगा एक चेडूवाले उमेद पळोवन घेवन मस्त एक खुशी जाता. ड्रॉइंग करचे येता ना येता गोतना, बट हांतू येवन घेनो सहभाग जावका म्हणले पार्टिसिपेशन करका म्हणले एक मस्त उठोवन घेवन दिसता. कसकी करका म्हळ्यार एक उमेद हाडका चेडवान हांतू प्रेरण घेवका मुखारी ते एक प्रेरणा ते एक डिसिजन घेवच्याक एक अवकाश मेळटा. सो सकाळी आमी पळयले 40-50 ते आमी पूर्वाश्रमांत आनी आशिल्ले गणपती परब आनी जाल्यार पेंडालांतू ड्रॉइंग करच्याक सोडयत आशिल्ले. किंतु आजी ते कमी जायत गेला. तुटू डिजिटल पेंटिंग ना अन्य तरेचे असल मस्त आयले. वचून घेवन पेंटिंग करता आसले हव्यासू कमी आशिल्ले. किंतु हांगेक पळयतना आजी 30-40-50 चेडूं येवन घेवन त्या नैशीची तांगेले औस वैकेच्यान तूं सहभाग जाल्लो आसा. म्हळ्यार इतलेक अवकाशू हांगाचे कमिटी लोकांन करून घेवन दिल्यार रंगोली स्पर्धेक जावो नाजाल्यार ड्रॉइंग कॉम्पिटिशना जावो विशेष जावन आजी छद्मवेश कसले हांव हे जाला गोतना खंयचे रूप धारण केले त्या रुपाचे कसन अर्थ कसने गोतना. किंतु ते चेडूवांक ते औस बापसूनी तांकां एक तसले एक रूप धारण करून घेवन तांगे कडच्यान फाल्यां कसन करता ते म्हत्वात न्ही. केन्नाही पळया फस्ट ड्रेस न्हिसोवचे काय होड काय न्ही, अलंकार करून घेवचे होड काय न्ही, घरांत प्रॅक्टीस करचे होड न्ही. किंतु सभेंत आयिल्ले नंतर ते डिलिव्हर करचेच पळय ते मस्त इम्पॉर्टंट. कित्याक म्हळ्यार सभे पांय दवरकुळे ना तेन्ना सभा कंपन चाल जाता. हार्ट बीट 60-72 आशिल्ले 150 वता. म्हळ्यार कसन उलोवका कशी उलोवका उट्टू लोकाल दोळो ते व्यक्तीचेरी उरता. तेन्ना ते सभा कंपनान तूं कसन म्हणका कित म्हणका कशी म्हणका कोणा पळोवका कोणा पळोवत ना हे उट्टूची विचार एक पंत येता. सो असल एक 4 पंता सान आसतना ते सभा कंपन दूर जाले. तांकां ते सभा कंपनान दूर जाले म्हळ्यार तेन्ना ते चेडूं खंयचेही स्टेजार वचून कसनय करचेक तांकां एक प्रेरणा हेचीच वेदीक तांकां करूसून दिता. 10th स्टँडर्डाचे तांकां फॅन्सी ड्रेसा यो म्हळ्यार तांणी येनाच. तुमी पळया 16 वर्सां चेडूं खाण घेवन घेवन ताका छद्मवेश कर रे कृष्ण जाय रे म्हळ्यार एकदां ताका भंय दिसता. कित्याक म्हळ्यार सान तुल्यान तें करून घेवन आयिल्लें ना. आतां ताका ते अभ्यास जालो म्हळ्यार ते मुखार ताका अनुकूल जाता. आनी ते मुखाविले अनुकूलतेक आजी हांगाचे कमिटी लोकांना तसले एक अवकाश करून घेवन दिले. आनी ते अवकाश केल्ले निमित्तान मुखावेल दिवसान तूं ते चेडूं भविश्य उज्वल जावचेक ताणें एक स्थान तांकां अवकाश करून दिले बद्दल आमी ते बद्दल संतोश व्यक्त करताची. आमी आयिल्ले दिवसाक सांगले की
देवा बद्दल कशी आमकां प्रेम उरका, कशी आमी तागेल भक्ती करका, तागेल अनुग्रह असल्यार आमकां कशी बर जाता हाका हेचीच एक अनंतनगराची एक उदाहरण म्हणून सांगता. एक 20-25 वर्सां पयलीं पळयतना हांगा कोणेंय नाची. आमगेले जल्म म्हळ्यार JP नगर, नाजाल्यार बसवनगुडी, हनुमान नगर, गिरीनगर हेची एरियांतू आमगे लोक आशिल्ले. किंतु कडेर हांगा उद्योग सृश्टी जाल्ले निमित्तान कडेर हांगा एक लेआउटाची एक निर्माण जालें आनी आज 350 घर हांगा सायट घेवन घेवन खाली फ्लॅट न्ही, हांगा बेंगलोरांतू घर म्हणटाची कडेन विचारतना तांणी ना आमी फ्लॅटांत रावले म्हणून सांगतात. फ्लॅट कितलेय आसले रे, दुसऱ्यान नांव घालचें, दुसऱ्यान घाल तसले नांवांत आमी रावचे म्हणून फाल्यां तुमी फ्लॅटांत राव नाका म्हणून सांगनाची तुमी. आनी म्हळ्यार कोणके एकलो बिल्डर उरता, तो बिल्डींग बांदता, त्या बिल्डिंगाक तो नांव दवरता, त्या बिल्डिंगाक मेन बिल्डिंगा नांव कोण दवरचें, ताणें दवरचें. किंतु आनंदनगरांतू तुम्ही सायट घेवन तुम्ही घर बांदून तुमगेल्या घराक तुम्ही नांव दिवं तसले अवकाश तुमकां बेंगलोरांत मेळ्ळो आसा. गांवांत कितलेकी मेळटा, गांवांतू तसले कितलेकी मेळटा, किंतु बेंगलोरांतू एक सायट घेवन स्वता घर बांदून आपल्या घराक आपल्याले एक निलय म्हणून दवरचें तसले मस्त कमी. आज हांगा उठूची फ्लॅट सिस्टमाची खंयची स्वंत एक जाग घेवन घर बांदचें म्हळ्यार ते करचें एक मस्त हांगा तुमकां तो सांग पयशाचे कितले हें आसा म्हणून. किंतु असले एक संदर्भांत तो आनंदनगरांत येवन असले एक अवकाश मेळ्ळो आसा. कशी देवाले एक अनुग्रह मुख्य आसा तशीच आमगेले सनातन धर्मांतू गुरुल उपदेशू, गुरुल मार्गदर्शन, गुरुल सेवा करचे वैकेची तितले मुख्य आसा. खाली आमगेले म्हूण न्ही, तुमी खंयी पळया, प्रत्येक लौकीक जावो जावं आध्यात्मीक जावो प्रत्येक हंतू वैकेची आमी गुरूक तितले मान दिवन गुरू कडच्यान उपदेश घेवन गुरुले तागेले मार्गदर्शनाची सकलाची आमी कसने कार्य करता. एक PhD करचे असल्यार वैकेची, एक PhD करचे असल्यार वैके तुमकां एकलो मेंटर म्हणून जावका, स्वता करचेक जायना तुमकां. तो मेंटर तुमकां सांगता खंयचे सब्जेक्ट चूज करका, त्या सब्जेक्टान तूं कसकसन विशय आकलन करका, कशी तुमी ताका थिसीस बरोवका. म्हळ्यार PhD तुमी एकल्यान बरोवचें जायना म्हणून जालें. कोणें तरी एकलो तुमकां मेंटर जावका, तोचीच गुरू तुमकां. हे तुमगेले लौकीक विशयाक. फाल्यां तुमगेल्या घरांत तूं आतां मस्त लोक येतात संततीक थोड्याचे हे जाता, ना घरांत तूं थोडे वैमनस आसा, ना कसने ग्राचार की ना जातकात दोश आसा, ना चौडुवा लग्न जाताना तेन्ना तुमी गुरुलेक वचून घेवन गुरुला आशिर्वाद घेवन गुरू कडच्यान मंत्राक्षत घेवन गुरू कडच्यान एक वाचा स्वाम्यान मागेल चरडाक एक बरेची एक विवाह मंगल कार्य जाता म्हणून स्वाम्यान एक वाच दिल्यार पुरो ताका बर जाता म्हणल्यार एक विश्वास तुमकां आसा. सो अशी तुमी गुरुले घेवन गुरू कडच्यान आशिर्वाद घेवन तुमी मुखार सरतात. देवा कडच्यान वैके अनुग्रह जावका, गुरू कडच्यान वैकेची तुमकां आशिर्वाद जावका. तेतकून आमगेले शास्त्रांत सांगताची हरी रुष्टे गुरुस्त्राता, गुरु रुष्टे न कश्चन म्हणून सांगिल्लें आसा. जर देव कोप करून घेतले देवाचेर, कसन एक देवाले कोप आमगेल्या कुटुंबाचेर आसा, नाजाल्यार देवाल एक रागणी आमगेले, ना देवाल एक मनस्ताप, ना देवाल खंयची एक कार्य तुमी कितले की म्हालगड्यान करून घेवन आयिल्ले उठून तुमी विसरून गेले ना करता नाची, तेन्ना कजने देवाल कोप असले हरी रुष्टे गुरुस्त्राता. देवाल कोप कसने असले कसने तरी मनस्ताप असले री तुमी गुरुलेक वचून घेवन गुरुल मुखांतर देवाल एक प्रार्थना करून घेवन तुमगेल वतीन गुरून प्रार्थना करचे. तिने मुखांतर तुम्ही प्रार्थना करचे. कसन प्रार्थना करचे की हो एक आमगेलो शिष्यू, हो एक भक्तू हागेल खंयची एक निमित्तान कसकी एक हाजेन भूल चूक जावन घेवन ते एक परंपर कसन आसा ताणें चुकिले. आता पुनः गुरुल आश्रया येवन गुरुल मार्गदर्शनारी पुनः तो तुगेले देवाल चरणी कायिल्लो आसा, तूं ताका स्विकार का आनी ताण केले तसल सेवेन तूं संतुष्टीत जावन तागेल बऱ्यापण करून घेवन दिवका म्हणून गुरुल मुखांतर देवा सांगून घेवन देवा कन्विन्स करचे. ताण कन्विन्स करची न्ही,
ಕೆಲವೊಪ್ಪಂತ घरांतू लढाई जलतना ಕೆಲವೊಪ್ಪಂತ अशी लढाई जाता डायरेक्ट उलोचक जायना केन्नाय पळया डायरेक्ट उलोवचें जायना ताका एक कन्विन्सिंग मार्ग कसो न्ही एक पेपरान बरोवन दवरचें उलोवचें जायना ना तागेले वयोमाना आशिल्ले अनेक व्यक्तीक सांगून घे न्हू मरे तूं एक सांग मरे काल कसकी एक 2 शब्द जाले तूं एक सांग म्हळ्यार तागेले मुखांतर सांगूसून घे न्हू कडे पॅचअप करचें अशी कन्विन्सिंग ह्या रितीर करचें आतां तूं मोबायल आयले एक तूं एक मेसेज कर आनी सांग ना तागे कडच्यान विशय हाडूसून घेवचे कसं करता आसा कितें करता आसा म्हळ्यार डायरेक्ट तुमकां अवकाश मेळना तशीच हे तुमगेले उट्टूची समस्या परिहार करका जालतना तेन्ना तुमी कोणा आश्रय करका गुरुका आश्रय करून गुरुल मुखांतरची तुमी प्रार्थना करून घे न्हू त्या देवाल प्रसाद घेवन घे न्हू मुखार तुमकां बर जाता म्हणून स्वामीन सांगले नंतर तुमकां हे अवकाश मेळटा हरी रुष्टे गुरुस्त्राता गुरु रुष्टे न कश्चन देव कोपलेरी गुरु आसा रक्षण करचेक गुरु देवाला एक प्रार्थना करून घे न्हू हे चरडाक की हे शिश्याक की हे भक्ताक की हाका बर जावं म्हणून घे न्हू स्वामी प्रार्थना करून घेवन ताका प्रसाद दिताच गुरु रुष्टे न कश्चन किंतु स्वामे कोप करून घेतले स्वामे कोप करून घेतले म्हळ्यार गुरु वैकेची म्हळ्यार देव वैकेची गुरुक हे करचेक जायना म्हणून सांगिल्लें आसा तातूंत इतले आमगेले सनातन धर्मांतू गुरुक मान दिल्लो आसा ते न्हयशीची गुरु तुष्टे हरितुष्टः गुरुर्द्वारा ही मुक्तिदः जर गुरु संतुष्टीत जालो म्हळ्यार देव ऑटोमॅटिकली संतुष्टीत म्हणून लेखचे आडना म्हणून सांगता हे आमगेले सनातन धर्मांत आयिल्लो तसलो श्लोक हरिरुष्टे गुरुस्ताता गुरुरुष्टे न कश्चन गुरु तुष्टे गुरु संतुष्टीत जाले म्हळ्यार हरितुष्ट देव वैकेची संतुष्टीत जाला आसा गुरुर्द्वारा ही मुक्तिदः गुरुल मुखांतरची आमकां मुक्ती मेळटा म्हणून सांगिल्लें आसा डायरेक्ट आमकां मेळना आमकां गुरुल मुखांतरची आमकां मुक्ती म्हणून सांगिल्लें आसा तेतकून आज वैकेची खंयचेही ज्योतिशालयाक वचा तुमी खंयचे ज्योतिशालयाक वचा तुमी जर तुमगेल्या कुटुंबान तूं गुरुल मनस्ताप असले ना गुरुले रागणी असले ना गुरुले म्हळ्यार संबंध ना संपर्क ना अशीची कितलीं वर्ष जाले आनी खंयची एक ज्योतिशार ना रे तुवें गुरुले हांगा हें दिसता आसा तुवें गुरुलेक वचून घे न्हू भिक्षा सेवा इत्यादी करून घे न्हू केन्नाही गुरुल कसनेची तर हें असले दोश असले गुरु दोश असले म्हूण लेखा तो तुमकां गुरु हवन कर म्हणून सांगना केन्नाही पळया गुरुल दोष कसने तरी असले म्हळ्यार तो ज्योतिश आशिल्लो व्यक्ती कसन सांगता की म्हळ्यार तागेले सलहा कसन की म्हळ्यार सजेशन कसन दिता की म्हळ्यार तूं गुरु मठा वच स्वामी लेगी भिन्न दवर स्वामी लेगी प्रस्तावना कर स्वामी लेगी तुवें आशीर्वाद घे स्वामीक तूं पादपूज कर आनी स्वामी कडच्यान एक वाच घेवन घेन फलमंत्राक्षत घेवन घेन यो म्हणून घेन अशीची सांगता विना हा ताजे बद्दल खंयकी वचून हवन कर म्हणून घेन सांगना केन्नाही पळया तेतकून गुरुले कसं नासलें आमगेलांत एक आसा कन्नडांत एक गादे मात आसा मुಳ್ಳन्न मुಳ್ಳಿಂದಲೇನೆ ತೆಗಿಬೇಕು म्हणून कांटेक कांटेन काडका कांटेन विंगड हांचेन का आतां तुमी सेफ्टी पिन आयल्या म्हणून तें सांग नाकाची बट तेन्ना कांटेक कस पळय कांटेन काडका आशिल्लें सो तशी गुरुल कसने तरी दोश असले काडची कोणे गुरुनची ताका विंगड परिहार ना तुमी स्वामीलेक वचका स्वामीलेक मार्गदर्शन घेवका म्हळ्यार इतले स्थानमान गुरुले हाका दिल्लेलो आसा कितलो आमकां देवाल मुख्य आसा तितले गुरुल वैकेचे आमकां अवकाश ना गुरुले मुखांतर मार्गदर्शन आमी घेता उरका केन्नाय पळया आमी गुरु जाले म्हळ्यार कितें आमी सांगचे न्ही खंयचेही परंपरेन तूं पळया आमगेल परंपरा म्हण खंयचेही परंपरा तुमी नॉर्थ घेया साऊथ घेया खंयी पळया गुरुल हांकां कशी एक संबोधन करताची एक पळया आमी मस्तपंत सांगताची एक देवान गुरुक एक कितलें स्थान दिलें म्हळ्यार कितें आमी सांगचें आमी घेतिल्ली न्ही देवानाची गुरुक एक कितलें स्थान दिल्लें आसा केन्नाही तुमी देवाले प्रार्थना करतना केन्नाही प्रार्थना कर देवा म्हागेल्या चरडाक बर कर
तुवेंची मागेल चरडाल रक्षण करका, तुवेंची मागेल चरडाक लग्न करूसून दिव का, तुवेंची मागेल चरडाक बरे जॉब काडूसून दिव का, तुवेंची आमगेल घराचे रक्षण करका. कशी संबोधन केलं तुम्ही? तुवें करून दिव का, तुवें रक्षण करका, तुवें हें करून दिव का, अशी उठू तुम्ही प्रार्थना केले. त्याची स्वाम्याला गायल तना तुम्ही स्वाम्याला तुवें करून दिव का म्हणून सांगतावे तुम्ही. स्वाम्यानो तुम्ही कसं म्हणता तुम्ही तुम्ही म्हणून सांगताची. सो तुमगेले शब्द देवालेक वापरताना आणि स्वाम्यालेक वापरताना कितले व्यत्यास जाले पळया. देवालेक वापरताना तुम्ही एकवचनारी प्रयोग केले. देवा तुवें करून दिव का, देवा तुवें म्हाका रक्षण करका, देवा तुवेंची केलेरी हांव रक्षण जाता, देवा तुगेचेरी म्हाका विश्वास म्हणून सांग. त्याची स्वाम्यालेक तुम्ही हें करताना तुवें करून दिव का, तुवें तुगे अशें करतावे करचे का जायना. तुम्ही शब्द ऑटोमॅटिकली चेंज जाता, शब्द ऑटोमॅटिकली चेंज जाता. कसं करता तुम्ही? तुम्ही सांग स्वाम्यानो तुम्हीच आमकां रक्षण करका, स्वाम्यानो तुम्हीच आमकां फलमंत्राक्ष देव का, स्वाम्यानो तुम्हीच हांग पादस्पर्श करका. कशी तुमगेले एकदम चेंज जाता पळया. सो देवालेक व्यवहार करताना एकवचन, किंतु स्वाम्यालेक केन्नाही व्यवहार करताना बहुवचन प्रयोग आसा. त्या नैशीची संस्कृतांत वैकेची गुरुक संबोधन करताना गुरुनाम म्हणून सांगताची. केन्नाही पळया गुरुनाम म्हणून सांग, गुरुनाम आकृतीम स्मरेत म्हणून एकलो गुरु, गुरु एकलोची गुरुनाम म्हणून बहुवचन प्रयोग केले. एकलो स्वाम जाल्यार वैकेची संबोधन करताना बहुवचनान आमी संबोधन करताची. गुरुनाम आकृतीम स्मरेत तेन विघ्नाः प्रणश्यन्ति सिद्ध्यन्ति च मनोरथाः म्हणून सांगितलं आसा. सो अशी स्वाम्याकनी प्रयोग करताना बहुवचन प्रयोग, देवाकनी संबोधन करताना एकवचन प्रयोग केले. किंतु स्वाम्याकिंत होड कोण? देवची. स्वाम्याकिंत होड कोण? देवची. किंतु देवानं असल एक अवकाशू, असल एक स्थानमान गौरव गुरुक दिलेला असा. आणि त्या नैशी पळया परंपरेंतू पळया रामाक वैके गुरु आशिल्लो. वसिष्ठ मुनी रामाले तांगेल परंपरेक वसिष्ठची गुरु आशिल्लो. देवची आसताना देवाकनी गुरु जावकावे. कृष्ण सांदीपिनी मुनीले ऋषींत वचून गेलो थंय ताणें गुरुकुलांतू पाठशाला विद्या घेतल्या म्हणून आसा. कृष्णाक आनी कोणे तरी दुसऱ्यान विद्या शिकोवकावे. अरे बाबा तो कितलीची विशयाचो महानता आशिल्लो तसल देव ताणें अनेक व्यक्ती कडच्यान ताणें विद्या शिकोवकावे. कसले गरज ना. किंतु तो जनांक सांगता आसा हांव देव असल्यार वैकेची मनुष्य रुपान असल्यारी ताका गुरु जावका म्हणून न्हू रामू कृष्णू दाखोवसून दिता आसा. हांव वैके संदीपणी ऋषी मुनी लेगी आश्रय घेवन न्हू हांव शिक्षण घेतलें ताज्यान म्हाका बरें जालें. देवाक बरें जावचें आनी आमी सांगचें जातलें. तो सदा काल संतुश्टीत जावन घेवन आशिल्लो तसल देव तोचीच आमकां दाखोवन दिता आसा की आमगेल जिवनांतू आमकां गुरु मेळ्ळे जावू का म्हणून न्हू हें दाखोवन दिल्लें आसा. किंतु आमी केन्नाय सांगताची गुरु कशी मार्गदर्शन करता. गुरू मुख्य काम कसान की म्हळ्यार मार्गदर्शन, उपदेश करचे, मार्गदर्शन करचे, खंयचे वाट्यार वचका खंयचे वाट्यार वचचे न्हय. आमगेल मध्वाचार्यान सांगिल्लें तसल परंपरा प्रचार करचे हे उठूची हे आमगेलें मुख्य कर्तव्य. खाली वास्तव्य करचे हे कर्तव्य न्ही. वास्तव्य करचे कारण कशें न्ही ते खंयचे जाग्यांत आमी वास्तव्य करताची थंय आशिल्ल जनांक आमी तांकां विष्णू सर्वोत्तम, वायू जीवोत्तम इत्यादीक मध्वाचार्याल कसकसाने एक परंपरा आसा ते सर्व लोकांक जनांक कळची तशी गुरुन हें करका, तांकां उपदेश करका. हें आमगेलें मुख्य कर्तव्य. त्यातून ते गांवां वचून आमी प्रचार करचे. सो एक गुरुले मुख्य कसन की म्हळ्यार उपदेश. ताण सांगिल्लें तशें आयकल्यार जिवनांत आमकां कश्ट मेळना. हां ताका उदाहरण कशें की म्हळ्यार एकलो व्हड चित्रकार, प्रसिद्ध चित्रकार, ताका कृष्णाले एक प्रतिकृती करका म्हणून तागेले एक आलोचन, कृष्णालेची एक भंगी सोडोवका म्हणून तागेले. एक दिवस तो कृष्णालेक वता द्वापर युगांत म्हळ्यार एक अशी तुमी कल्पना करचे येता. सो तो थंय वता. थंय गेलतना कृष्णाक सांगता तुगेलें एक भावचित्र सोडोवका म्हाका, तूं कशी दिसता पळय तशीच म्हाका सोडोवका म्हणून न्हू तागेले एक इच्छा ताणें
अभिव्यक्त केलें. कृष्णान सांगलें हांव कशी दिसत पळय तशीच येवका. कसने डिफरन्स ह्या नाशीची सेम टू सेम डिट्टो कॉपी म्हणटा पळय आमी ॲपल टू ॲपल आमी कंपेर करतना सेम हांव कशी दिसता आसा तशीची तुगेल्या भावचित्रांत हांव दिसका डिफरन्स ह्या नाशी उरका म्हणून सांगता. जायत हक्का एक गर्व हांव प्रसिद्ध चित्रकार हे ते म्हणून ताका व्हड गर्व ताका. जायत म्हणून गे न्हू ताणें चित्रकारान तागेलें चित्र सोडोवचें चाल केलें. कृष्णाल चित्र सोडोवचें चाल केलें. मस्त वेळ जाले नंतर एक चित्र सोडयत तो सोडून गे न्हू कृष्णाक दाखयता. कृष्णाक दाखयतना कृष्ण ओप्पना. हे चित्राक आनी म्हाका मस्त व्यत्यास आसा म्हणून सांगता. वय वे म्हण कडेन चित्रकार खंय खंय व्यत्यास आसा हाकांनी पळोवंक हां हां वय वय आसा म्हणून चित्र सोडोवचें चाल करता. मस्त चित्र सोडयता. कृष्ण खंयचेहीची समज जाल्या म्हणून सांगना. ताका मस्त माती तापले कसन करचें. हांव इतलो व्हड प्रसिद्ध चित्रकार एक चित्र कृष्णाल चित्र सोडोवचें जाताना दुसरे दिवस ट्राय करता तिसरे दिवस ट्राय करता तरी मॅच जायना. लास्ट मस्त बेजार येवन गे न्हू अशीची वाटेर वताना एक झाडा तग्गू एकलो कोणकी एकलो संत की एकलो गुरू कोणकी थंय विश्रांती घेता आशिल्लो. तेची वाटेर हो मस्त दुखीत जावन गे न्हू म्हाका ते तागेल तशीची चित्र सोडोवचें जायना म्हणून गे न्हू मस्त बेजारी तो थंय वचत आशिल्लतना तो संत विचारता कसले कितलं दुख्ख जावन गेन आसा कसन जालें तुका कसन तुगेलें कारण कसन इत्यादीक. ते गुरू एक संतू ताका महात्मा तो विचारतना अशी जालें कृष्णाल भावचित्र सोडोवका म्हणून हांव प्रयत्न केले. कितलेही भावचित्र हांव सोडयल्यार वैकेची कृष्णान ताका अनुमती दिली ना. मागेल तशीच आसा म्हणून ताणें सांगिल्लें ना. सो हांव मस्त प्रयत्न करता आसा किंतु जाताची ना म्हणून सांगता. तेन्ना ते महात्माक ते गुरूक कळ्ळें हो खंय चुकता आसा म्हणून. हो खंय चुकता आसा म्हणून न्हू ते महात्माक ते गुरूक कळ्ळें. तातूंत तो गुरू सांगता पळय हांव एक काम सांगता तशी करता तुवें. ते केल्ले म्हळ्यार कोणेहीची कृष्णान वैकेची ताणें सांगचें जायना की हे मागेल तशी दिसना म्हणून सांगचें जायना म्हणून सांगता. अडना हांव तूं सांगिल तशी करता किंतु म्हाका तुलें ना पार करी. आतां पळय ताका कश्ट आयले. आतां ताका रक्षण करचें कोण आसा एक गुरू ताका रक्षण करचें. सो जाय तूं कशी सांगता पळय तशी हांव करता आनी ताका उपाय ना. ताणें मस्त प्रयत्न करून घेवन जालें. आतां गुरू शरण जालो. ताणें सांगिल आयकता म्हळें अडना हे घे हे एक आसा हे वच आनी कृष्णा दाखय ताबडतोब ऑन स्पॉट सांगता मागेल तशी दिसता आसा म्हणून तो ओपून घेता म्हणून सांगता. थंय वता वचून गे न्हू कृष्णाक कान्नोड येद्रा दवरता. कृष्णाले वचून कान्नोड दाखवता पळय तुगेलें चित्र तुगेल्या येद्राक आसा आतां तरी तुगेल तशी आसा की ना म्हणून सांगता. आतां तरी तुगेल तशी दिसता आसा की ना. एक मिरर तागेल कृष्णाल येद्रा होवन दवरतना सेम टू सेम कॉपी येद्रा दिसलें. तेन्ना कृष्ण सांगता हे तुगेल बुद्धी न्हय हे तुगेल बुद्धी न्हय. तुका कोणकी एकलो गुरू मेळ्ळा ताण तुका मार्गदर्शन केलें त्या निमित्तान तुका आज हांतुल्यान पार जाला तूं म्हणून कृष्ण सांगता. अर्थात आमकां केन्नाही कसने कश्ट आयले कसने एक तापत्रे आयले तेन्ना गुरू आश्रय घेवन गेनू तांगेल एक मार्गदर्शनार अंडर आमी गेले म्हळ्यार अशीच आमकां रक्षण मेळटा म्हळ्यार कितें आमी तुमकां हे सांगिल्ले विशय. केन्नाय पळया तुमी रामायणान तुची पळया राम आनी रावण दोन लोक आसाचे. राम वैके एक रायू रावण वैकेची लंकाधिपती हांगा राम अयोध्यापती तो वैके रायू हो वैके रायू. हांगा रावणाल वैके राक्षस सेना मस्त आसा तो वैके काय कमीच न्ही तागेले वैके मस्त आसा राक्षस सेना. हे दिकान रामा लेगी वानर सेना मस्त आसा. तागेले राक्षस सेना आसा रामा लेगी वानर सेना आसा. तो लंकाधिपती हो अयोध्यापती. त्या न्हयशीची राम वैकेची अत्यंत विद्वान तागेले वैकेची विद्वत्ता हे उट्टूची सर्व लोकांक गोत आशिल्ले. रामाल कितले बुद्वंतीक आशिल्ले रामाल देवूची
किंतु तितले विद्वान रावण वैके आशिल्लो. कितें की म्हळ्यार तो ऋषी मुनीले पुलस्त्य कुलांतू जन्म आयिल्लो तसलो तो रावण, तोही ब्राह्मणू, तोही कसने ताका कसने संस्कृत गोतना ताणें शिवतांडव स्तुती बरयले. तागेले ते एक 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 शब्द तर तुमी हे पळयले री कशी ताणें हें केल्लें आसा. विद्वत्ता रावणाल कोळून घेवन येता. लंकाधिपती राक्षस सेना आसा तोही विद्वान आसा. हांगा अयोध्यापती वानर सेना राम वैके विद्वान आसा. सो दोगी लोकाले मॅच जाता आसा. हां देव त्या लेखान मॅच जायना, किंतु क्वॉलिटीज पळयताना तागेले वैकेची राय आसा, तागेले वैके सैन्य आसा, उट्टू आसा, किंतु एक मात्र नाशिल्लें. एक नाशिल्लें. कसन की म्हळ्यार गुरू. तुमी खंयी पळया रावणाल गुरू म्हळ्यार बरयल्यार कसने मेळना. रामायणांतू रावणाल गुरू शुक्राचार्य हे न्ही, ते दैत्य गुरू तोचीची शुक्राचार्य. रावणाले स्पेसिफीक जावन घेवन गुरू कोणे तरी आसावे म्हणून घेवन तुमी जर पळयल्यार कोणेही मेळना. रावणाक गुरू नाशिल्ले, रामाक वशिश्ट आशिल्लो. देवाक गुरू कोण आमकां गुरू म्हणून घेवन सांगताचे आमी. गुरुग्रह कसन आसा थंय तशी शुक्राचार्य आसा, तशी देवतांक गुरू म्हळ्यार बृहस्पती. तोची सर्व लोकांक देव गुरू म्हळ्यार देव गुरू म्हणून घेवन आमी ताका संबोधन करतात. तो सर्व देवाक गुरू असल्यार वैकेची रामाक स्पेशल जावन घेवन गुरू कोण तांगेले कुलाक सूर्यवंशाक थंय वशिश्ट आसा. हांगा रावणाक कांय ना. तो लंकाधिपती उरतालो, तागेले राक्षस सैन्य उरताले, तागेले तो विद्वान जावन घेवन असले उरताले, किंतु तागेले गी गुरू ग्रह ना, गुरुल बल मात्र नाशिल्लें. रामाक वशिश्ट आशिल्लो. त्यातकून हे अंतर आशिल्ले निमित्तान रामाक केन्नाही विजयश्री आशिल्ले, रावणाक तें नाशिल्लें. त्यातकून तो रावण युद्धांत पराजय जाल्लो म्हणून घेवन अशी एक संदर्भ सांगताची. म्हळ्यार इतले गुरुल महिमा आमगेले शास्त्रांत वैके सांगिल्लो आसा ना लौकीक विशयांत वैकेची. खंयचेय तरी कश्टांत आयलतना तुमी कोणालेक वचून घेवन मार्गदर्शन घेवन जर तुमी हें केलें तोची तुमकां गुरू दिसता. केन्नाय पळया तुमगेलें आतां सिंपल जावन सारकें म्हळ्यार स्टॉक मार्केट शेअर्सांतू तुमकां खंय घाल का म्हणून घेवन तुमकां गोतना, बट भंय दिसता म्हाऱ्या 5 लाख घाले फाल्यां 2 लाख येवन पावले री. तातूंत तुमगेले बुद्धीन तुमी वापरनाची. तुमी कसन करताची, हाका मार्गदर्शन कोण करता पळय ताका धरताची. ताज्यान बरें जालें म्हळ्यार तागेले हाजेर तुमी पयशे घालत वताचे. बट ताका कसन दिता तें म्हत्वात न्ही, बट तुमगेले ते पयशे वाडका जाल्यार वैकेची तुमी कोणा पळयताची एक व्यक्ती. आतां तुमी इन्वेस्टर म्हणटाले, ना जाल्यार रिसर्च एनालिस्ट म्हणटाले, एक्सेट्रा एक्सेट्रा म्हणटाले, किंतु कोणेय तरी तुमकां गायड करचे केकले येता, तो गायड म्हणलो गुरू जाता. हे तुमगेले लौकीक प्रपंचांत. आमगेलंतू वैकेची श्राद्ध करताना, श्राद्धनी करताना कोणेही ना जाले, कुटुंबांतू कोणेही ना जाले, लास्ट राय्यापर्यंत 21 अधिकारी आसा म्हणून सांगिल्लें. म्हळ्यार श्राद्ध करूं का, श्राद्ध सोडचेक जायना. कुटुंबाचें ना जाल्यार खंयचे दोस्तान तुमगे कडच्यान हेल्प घेतिल्लो आसा त्या दोस्ताक वैकेची अधिकार प्राप्त जाता. हां तो अन्य जातीचे हे एक्सेट्रा ते विंगड विशय. ते न्हयशीचे उपकार कोण केले ताका वैकेचे लास्ट कोणेही ना जाल्यार वैकेची रायू कोण उरता ताण तरीची श्राद्ध करूसून घेवं का. ताणें बस का म्हणून आमी सांगना, ताणें कोणाक कडच्यान तरी करूसून ते करका. कित्याक की म्हळ्यार तो टॅक्स घेता, तो ते व्यक्ती कडच्यान टॅक्स घेता. त्यातकून ताका आनी हाका संबंध आसा. कर वसुलीक जाल्ल्या हाज्यान संबंध आशिल्ल्या निमित्तान ते राय म्हळ्यार लास्ट अधिकारी रायाक ताण तरी करका. म्हळ्यार इतले शास्त्रांतू क्रम दाखोवन दिलेलो आसा. हे उठू कशी कळटा, आमकां गायड करतालो गुरू हे तेणे आसल्यार मात्र आमकां एक 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 विचार आमकां कळून घेवन येता. त्या निमित्तान गुरुले महती आसा. गुरूक आमी गौरव करका म्हणल्या उद्देशान तुमी अनंतनगरांतू गुरूक तुमी आपयले.
गुरुक तुम्ही गौरव केलाय, गुरुल उपस्थितीन तू अनेक धार्मिक कार्यक्रम केलाय, गुरुल मुखांतर शब्द घेतलाय, गुरुकडच्यान मंत्राक्षत घेतलाय. कितें घेतलें की त्याची विश्वासू की गुरु येवन येनू आमकां बरें जाता म्हणून तांणी आमकां शुद्ध मनान तांणी सांगलें म्हळ्यार आमगेल बरें जाता म्हळ्यार विश्वासारेची तुमी आमकां हांगा आपेल आसा. आनी हे एक 6 दिवसांतू मस्त बरे रितीर तुमी कार्यक्रम चलयल्लो आसाची. धार्मीक विशय जावो ना सांस्कृतीक कार्यक्रम जावो ना जाल्यार राम नाम जप जावो. आतां अध्यक्षांनी तांगेल मनोगत तांणी सांगिल्लें आसा आनी आमगेल मनोगत आमी पयलें सांगिल्लें आसा. तांणी सांगिल्ले वैकेची निज जावन आसा 350 अंतू एकल्यान वैकेची आमी वैकेची आरंभाक अशीच आमी अनेक लोकांक आमी सूचन दिल्लें की दिवसा येवका म्हूण ना, घरच्यान रोटेट केल्यार वैकेची. आजी आमगेल घर तुल्यान तूं वचका, फाल्यां हांव वता, परांक हांव वता, तेन्ना तुमकां ही त्रास जायना आनी तुमी वैकेची मनार दिवसा एकदा तरी करच्याक तुमकां एक मन तरी येता. दिवसा वचका म्हळ्यार थंय तुल्यान येवका, एक दिवस स्ट्रेस उरता, एक दिवस आनी कसकी हें उरता. सो तांणी एक सांगिल्लें तसलें कसन आसा 350 लोकांतू घरची एक व्यक्तीन वैके आयल्यार वैकेची 350 लोक जाता. एकच तास बसल्यार वैकेची 3.5 लाख जप जावन वता. 350 लोकांक बसून घेवन 1000 जप जाले म्हळ्यार एक हांतू 3.5 लाख जप जाता. 10 दिवसांतू कितले जाता पळया, 35 लक्ष जाले. एक म्हयन्या भितरी तुमगेले 1 कोटी जाता. तसं आनी एक 10 दिवस केले म्हळ्यार तेन्ना 10 कोटी तुमगेले आरामशीर जाता. सो इतले सुलभ रितीरी जावचेक अवकाश आसा. किंतु आमगेले कसनेच हांतू आक्षेप ना. तुमी येवका, तुमी करका, हे तुमगेले इच्छानुसार करचे, किंतु ते बऱ्यापण तुमकां जावका. आमी आपूण घेनू तुमगे कडच्यान करूसू न्हू, तुमी ते भक्तीन म्हणा जाल्यार ताज्यान फाल्याक श्रेयस आमकां न्ही, श्रेयस जावचे तुमकांची. हां, आमगेले संकल्प परिपूर्ण जाता त्या बद्दल हे न्ही, संख्या वाडता भई, किंतु लास्ट तुमकां बरं जावका न्ही. तुमी जप करताच आजी इतले संतोष जाता की म्हळ्यार हे एक 6-7 म्हयन्यांतू मस्त लोकांक मस्त रितीच अनुभव जाले. आमी आमगेले शाखा मठांत आशिल्ले एक बायल मनशी आयली, ती सांगले की स्वाम्यान राम नाम जप आरंभ केले. जप आरंभ केले निमित्तान आमी ह्या जप केंद्राक दिवसा येता गेले कोणाक पळोवचें जालें नाशिल्लें तशें लोकांक तांगेले वटू म्हाका भेटी जाले. केन्नाय आमी तांगेले उलयलें ना, कोण म्हणून आमकां गोत ना, किंतु हे जप केंद्राक येवन आमकां एक लोकाले परिचय जाले. आज ते परिचय जावन आज संबंध जाता आसा, कित्याक की म्हळ्यार एक स्वैरीक हे राम नाम जपा निमित्तानची घडील आसा म्हणून घेवन त्या बायल मनशीन सांगलें. सो हाजे किंता चड संतोशू सो हाजे किंता चड संतोशू आनी कसंय ना, कित्याक म्हळ्यार परिचय ना, तुमी कोण, तुमगेले कुटुंब कशें ना मागेले एक धूव आसा ती आतां कसकी शिकत आसा, कडे आनी सांग मागेले एक चल्ल आसा तो हे शिकत आसा, कडे तशी जातक दिल्ले मेळामेळे आयले. आजी खाली परिचया तुलें ना लास्ट संबंधा पर्यंत पावले. लास्ट हे उठू जावो लग्न जाता, संबंध जाता, लास्ट हाका कारण कसं की म्हळ्यार राम नाम जप गेले निमित्तान जाल्ले म्हणून घेन. सो आमी पार पडले. आमी लोकांक थंय जप केंद्र आपूण घेवन जप केला का पळया, जप करचे 1000 लोक येता आसाची, किंतु 1 लाख बर जाल्यार वयकेची आमकां तांतू तृप्ती आसा. किंतु बाकी लोकांक जायना म्हूण लेख नाकाची, किंतु समय आत्ता येयला ना, तुमकां समय आत्ता येयला ना. मे बी 2 वर्षान जाताले ना, 3 वर्षान जाताले, 4 वर्षान फल फाल्याक जावका. आतां केन्नाय पळया एक आंबे जावका जाल्यार वयकी फल आमकां केन्ना मेळटा, डिसेंबरा वयके मेळटा ना म्हूण आमी सांगनाची, किंतु ते आंबली करचे कडना, डायरेक्ट खावचेक जायना. आंबो खावका वे एप्रील म्हयन्यातूच येवका. सो तितले वेळ पर्यंत तुमी डिसेंबरान तो फूल येता, बट आतां खावचेक जायना. तुमी 4 म्हयने राबका पडटा. 4 म्हयने राबले नंतर तुमकां बरे फल खावचेक तुमकां अवकाश मेळटा. सो तशीच आमी कर्म करका. राम नाम जप मस्त लोकाल म्हण मारिया तो राम नाम जप आयलो तागेले संबंध जाले, हांव राम नाम जपाक तागे किंता चड 2 तास हांव एक्स्ट्रा बसता, मागेल जालें ना मू.
हे कंपेर करच्याक वत नाकाचे तो अर्ध तास करता मरे ते एक पंता शाळेंत वयके जाता हांव दिवसा वाचिता रात्रभर वाचिता हो काही ना न्हिदेता हागे मागे किंता चड मार्क्स म्हणून थंय फॅक्टर विंगड आसा हो भिवन बसला हे कसन जाता हांव वाचूं का हे करता ते का थंय बरयलें तेन्ना कस की एक चुकता हो आस पळय कॉन्फिडन्स हाका काही संबंध ना वत्ता न्ही कस की बरयता न्ही 35 मार्क्स घेवन पास जावन येता हो धाडून बडोवन उठू केल्यार वयकेची हाका कडेर 1 मार्क कमी म्हळ्यार वयकेची हाका बेजार दिसता हो मागेले याद राख वाची नाशीची कसने हे करनाशी ताका चड मार्क्स मेळ्ळे सो ते सेल्फ कॉन्फिडन्स केलो पंता हे इम्पॅक्ट करता सो त्या निमित्तान सांगलें तुमी कंपेर करचे वच नाका तो रामनाम जपाक आयला हांव वयके रामनाम जपायला तागेल बर जालें मागेल बर जालें ना तुगेल कालू आज आयिल ना तुगेल कालू मुखारस उरताले किंतु कर्म आज कर तुगेल कसन कर्म आसा रामनाम जप करचे कर्म आज कर फल तुका मुखार पळया तुमी रामनाम जप कितले दिवस करताले 550 days करताले किंतु तुमकां बऱ्यापण शाश्वत पर्यंत जावका हे आमगेल अपेक्षा जातवे तुम्ही रिचार्ज केल्यार वयके वॅलिडिटी आसा 1 वर्षाच केल्यार 1 वर्षाक मुक्ताय जाता हांव 10 वर्षाच आज करता म्हणून बसना 1 वर्षाच करता तो 1 वर्षा भितर खतम कडेर आनी वापस तुम्ही रिचार्ज करका देवाल तशी नाही देवाल जर तुम्ही केल्ले कर्म केल्यार हे नाव कसं नस पळय अनंत नगर आमकां वॅलिडिटी वयके अनंत पर्यंत आमकां करूसून दिवचे शक्य कोणालेग आसा त्या देवालेग आसा त्या निमित्तान अनंत पुण्य जावका अनंत फल जावका जाल्यार किंचित तुम्ही रामनाम जप करा फल मात्र तुमकां अनंत दिता पळय हेचीच आमी त्यातून देवाक संबोधन करताना दया सिंधू करुणामुर्ती करुणासागर सांगचे कित्याक की म्हळ्यार हेची कारण करचे आमी थोडेची फल मात्र चड अनंत दिता म्हळ्यार आमचेर करुण करता म्हळ्यार कितें रे ताका आमी करुणामुर्ती करुणासागर म्हणून आमी सांगताच केन्नाय पळया एग्जामान तूं कितलें बरयता पळया तितले मार्क्स मेळटा तूं चड बरयलें म्हणून घेवन 2 पेज बरयलें म्हणून घेवन 10 मार्क्स दिना दिवचे 5 मार्क्स 2 पेज बरयल्यार वेकेची 10 मार्क्स तुम्ही पॉइंट बरोवन घेवन खाली 1 पॅरेग्राफ बरयल्यार वेकेच 5 मार्क्स कितले बरयल्या पळय तितले मार्क्स देवाल लहान तूं तशी न्ही तूं इतले हे केला का तो चड वैके दिवच्याक जाता विपरीत केल्यार तुमकां तशी दंड वैके करच्याक ताका दंड मात्र कमी करतो हे तागेल व्हड गुण दंड पळया जर तुमी कसने तरी कर्म एक वायट कर्म कसने केल्या म्हणले का तो दंड पळय तितलाक मात्र दिता जर तुम्ही प्रदक्षिण काढले तुम्ही देवा पळयले ना देवाल स्तोत्र केल्यार पुण्य मात्र बरे चड दिता तो काय अशी हे करना कमी करका हे ना कित्याक म्हळ्यार तो भक्ती पळयता कसन केल्या पळयना तूं त्या करताना भक्ती कशी केल्या तो पळयत दंड दितान मात्र कशी तूं पाप खंयचे केल्या पळय ताका मात्र तो दंड दिता उदाहरण एक आमगेले तुमी पळोव येता कृष्णाले हांतू कृष्ण कथा पळोव येता तेन्ना कालिय मर्दन करचे एक संदर्भ येता यमुना नदीन तूं आशिल तसले कालियाले मर्दन करका तुम्ही जर कृष्ण पळेल उरताले एक कडे कालिय मर्दना हातांत धरून घेनू तसल भंगीचे तुम्ही एक कृष्णाला एक मूर्ती पळेल उरताले समची डिटेल्ड जावन घेवन तुम्ही पळया ते हेडेचेर राबून घेनू एक हातान ताणें बाल धरून घेतिल्लो आसा पळयलें न्ही वे हां सो हांतू देव कसन सांगून दितास की म्हळ्यार खंयच्याक ताणें दोश केले ताका मात्र हांव शिक्षा दिता खंयच्या ज्यान दोश केले ना ताका हांव शिक्षा दिना कशी सांगता आसा पळया ते कालिय मर्दन ते एक सर्प ते एक दिवोडू कसन करता ते संपूर्ण जल यमुना नदी कसन केले विषपुरीत करून घाले विषपुरीत म्हळ्यार ते विष खंयतुल्यान आयले तोंडातुल्यान आयले बाल्लातुल्यान आयिल्ले ना विष खंयतुल्यान आयले तोंडातुल्यान आयले त्यातून देवान नर्तन खंय केले हेड्याचेर केले देवान नर्तन काजेर केले ते हेड्याचेर केले कित्याक की म्हळ्यार तोंडातुल्यान
ताणें विश हें केल्लें म्हणून बाल्लान कसनय केलें ना म्हळ्यार कितें रे बाल्लाक ताणें धर घेवन धरलें कित्याक म्हळ्यार बाल्लान कसनय केलें ना केली लुटू तोंडान मात्र तेतून शिक्षा खंयच्याक दिले खाली तोंडा मात्र दिले बाल्लाक कसनय ताणें करचें गेलें ना बाल्लान काही केलें ना म्हळ्यार कितें रे बाल्लाक खाली वयर धरून घेवन रक्षण केलें त्याची पोलीस स्टेशनार वचा जर तुम्ही चोरी केल्ली आसल्यार ताणें हाताक चूक दिवंक आशिल्लें बड्ड घेवन खंय मेळटा थंय मारता हे लौकीक जिवनांत तूं केलेली तसलें शिक्षा बट देवाल हांतू तशी ना खंयच्याक चूक केले ताका मात्र शिक्षा लौकीक जिवनांत तूं तशी ना म्हळ्यार अशी देव आमी किंचित फल करता किंचित कर्म करताची बरे कर्म करताची अनंत फल दिता आमी कसकी एक वायट कर्म करताची ते अनंत दिना उठू आंगाक दिना खंयच्याक दोश केले तितल्याक मात्र तो आमकां शिक्षा दिता म्हळ्यार इतलें आमचेर करुणा मुर्ती जावन घेवन आमगेलें रक्षण करता जाल्यार आमी तागेलें कितलें आमी आलोचन करका कितलें आमी तागेलें उपासन करका असल एक दृश्टांत तेतकून सांगचें म्हालगड्यांनी पुराण वाचिया रे देवाले स्तोत्र पाठ करा रे कित्याक म्हळ्यार हे उठूची कळचेक तुमकां अवकाश मेळटा आनी त्याची तुमी लौकीक जिवनांत कंपेर केल्यार तेन्ना तुमकां कळटा की तो देव आमगे लुट्टू लोकांकिंत व्हड कित्याक म्हणून न्हू तुमकां कळटा त्या निमित्तान तुमकां हे एक स दिवसू एक सायड वेंकटरमणू एक सायड रामदेव वीर विठ्ठल एक दिकान संस्थानाचे स्वामी हे तिन्नीची हांगेले सेव करता आसले अवकाशू अनंतनगराच्या लोकांक कितलींय वर्सां नंतर अवकाश मेळ्ळे आनी त्या अवकाशाचे सदुपयोग समाज बांधवान विशेष जावन केले बद्दल आमी संतोष व्यक्त करताची देव सगळ्यांक बरें घडोवो तशीच हे अनंतनगराचे GSB वेलफेअर असोसिएशन तांगेल सर्व ही कमिटी सदस्य तांणी वैकेची दिवस रात म्हण आशिची हांगा व्यवस्था करचेक स्वामेल गौरवाक खंयचेय रितीर कमीपण येना आशिची मस्त तांणी प्रितीपूर्वक जावन तांणी गौरव केले बद्दल आमी संतोष व्यक्त करताची फायच्या दिवसाक तांणी बीळकोडके करूं का किंतु आमी हांगतुल्यान संतोशारी आमी शाखा मठा वचचेक आमकां एक तसले एक अनुभव तसले एक व्यवस्था तुमी केले बद्दल आमी पुनः ताजे बद्दल संतोष व्यक्त करताची वेंकटेश प्रभू कांय टेंशन ना कित्याक म्हणून तो हांगाय अध्यक्ष आसा आनी फाल्यां थंय शारदा महोत्सव थंय वयका अध्यक्ष आसता सो ताका डबल चान्स मेळ्ळो आसा सो ताकाही विशेष जावन देवाल अनुग्रह प्राप्त जावो तशीच हांगाचे सर्व ही पदाधिकारी विशेष जावन वैदिक वर्ग तशीच हांगाचे वॉलंटियर्स महिला वर्ग तशीच चौडूवां तांणी चौडूवां आयले म्हळ्यार एक खास कित्याक म्हळ्यार बेंगलोरांत इतलो चौडूवांक पळोवंक जाल्यार अनंतनगरा मात्र येता बाकी आमगेल शाखा मठांत वैकेची हे एक नंबर नॉर्थ केंद्रा पळोवचे गेल्यार मिनी कुमटा साऊथ केंद्रा पळोवचे गेल्यार मिनी कारकळ सारकी आसा सो असल एक कितें म्हणल्यार तुमकां गोत आसा सो तुमकां गोत आसा थंयचे एक वैभव थंय कशी लोक हे करताची थंय कशी देवस्थानां सुत्तमुत्त कशी लोक आसाची थंय जन कशे सो तसले एक भास हे एक अनंतनगराक दिसता आसले एक देवान अनुग्रह केल्लो आसा मुखावेल दिवसांतू आनीकची चडतान चड लोक हांगा येवन घेवन हे अनंतनगराचे वैभव आनीकची अभिवृद्धी जावो देवाले एक कीर्ती देवाले एक कसन एक कीर्ती पताका म्हणटाची ते आनीकची श्रेष्ठतम चारी दिशेन कळची तशी जावो अशी देवाल चरणीक आमी प्रार्थना करताची तशीच विशेष जावन आमगेले मोक्कामा टायमारी तुमी सेव केल्लो आसा रामदेव वीर विठ्ठलाले अनुग्रह सदा सर्वदा हे एक देवस्थानाचे प्राकारांतू सची समाज बांधव तांणी करता आसलो उद्योग वेवसायांतू तांगेले घरांतू तांगेले उद्योग जिवनांतू चवडूंक घेवचे तसले तांगेले लौकीक शिक्षणांतू नित्य निरंतर क्षेमाभिवृद्धी नांदतुरो अशी देवचरणी गुरुचरणी प्रार्थना करीत आमगेले आशीर्वाद परभाषणाचे आमी मंगल घडयताची श्री कृष्णार्पणमस्तु. गुरु महाराज
हॅलो. आता सकाळी पार्टिसिपेट केले चेरडूवान मात्र येऊ का पेरेंट्सांनी चेरडूवान मात्र येऊन बलमंत्र क्षेत्र स्वामीला घेऊ का चेरडूवा मात्र पडो का साल जाऊन येऊ का स्वामी प्रसाद दिताची चंद कोण घेऊनच का प्रत्येकाला पार्टिसिपेट केलं प्रति चेरडूवा चेरडू मासांगला चेरडू मासांगला तिथला नाव अपयताची एक एकल्याचे आता रंगोली कॉम्पिटिशन नंतर आमगेले ड्रॉइंग कॉम्पिटिशन छद्मवेश कॉम्पिटिशन कोण कोण भागी जाल्लेले आसाची तांकां नांव आपयताची दय कोरून तांणी मात उगू रेवचे मागीर सर्वान म्हळ्यार कोण कोण पूर्वजनांनी आमी भिक्षा सेवा प्रसाद घेतला म्हूण लेखताची अकस्मात कोणें घेन रे पल्लेक स्वामीन दिता म्हूण तांगेले म्हणलेलें आसा दय कोरून पल्लेक विंगड जेन्ना मस्त जेन्ना कोणें घेन येतील जेन्ना पल्ले घेवयता तशीची आतां महापूजेत रात्री आरती येता वेंकटरमणाक रात्री आरती तरी संतर्पणे गोरमच्या गा म्हणून विनंती करता खाली आता चेरडूवान मात आसला रे रंगोली कॉम्पिटिशन फर्स्ट प्राइज अनिता किणी हानी एद्रेव का अनिता किणी प्रतीक्षा पै गगना भट्ट अश्विनी कामत दिव्या नायक प्रार्थना महाले गीता प्रभु अनन्या शानबाग रंगोली कॉम्पिटिशन अनिता गिनी प्रतीक्षा पै गगना भट्ट अश्विनी कामत दिव्या नायक प्रार्थना महाले गीता प्रभु अनन्या शानबाग ड्रॉइंग कॉम्पिटिशनाचे घेतले येऊ का कॅटेगरी 1 आद्या डी पै आरव प्रभु आरोही प्रभु अनंत पै अवनी शानबाग भूमिका शानबाग गौरीश आर किणी ज्येष्ठा भट्ट ओजस्वी प्रहलाद भट्ट संजय भंडारी वेदांश प्रभु श्रवण प्रणव शेनाय आरना भट्ट त्रिशिका कामत आदित्य नायक आणि विक्रम नायक कैटेगरी 2 अभिमन्यु शानबाग आदर्श नायक आद्या अनिल शानबाग अमोक प्रभु अनंत जी प्रभु आरुष कामत आर्या प्रभु अथर्व पै दक्ष बालिगा ध्रुव रोहित एच समृद्धि पै कामाक्षी वी किणी मनवित किणी निशांत प्रभु प्रार्थना पी नायक रियांश आर जोशी रूपा बालिगा समृद्ध शेनोय श्रिया प्रभु श्रुतिका पी नायक
विवान वी कामत, प्रद्युम शणोय, प्रणति, अदिति भंडारी, सानवी आर कामत, अतीर्थ किणी, प्रगति महाले, प्रगति शणोय, मयूर नायक, श्रिव्या भट्ट। कैटेगरी 3 अक्षरा नायक, अक्षित आर प्रभु, अमृता वी शनोय, अमूल्या हरीश नायक, अनिकेत नायक, अवनी नायक, चिन्मय किणी, सानवी पै, हर्षित पै, कश्यप कामत, किशन जी शानबाग, नमिता भट्ट, निहारिका शानबाग, ऋषिता आर किणी, सदानंद एम शनोय, श्रद्धा प्रभु, श्रेया भंडारी, तनिषा जी शानबाग, विधेय नायक, अनीश पै, श्रिता कामत, श्रीनिवास कामत, वेद विजय पै। कैटेगरी 4 सानवी हेगडे, दिव्या पै आणि नव्या भट्ट।
Sir, Category 1, Pranamya V. Kamath, Arna Bhatt, Mantra Bhatt, Jaswik Prahlad Bhatt, Dviti Malya. Category 2, Gautami Shanbag, Vedansh Prabhu, Bhumika Shanbag, Jeshta Bhatt, Avni Shanbag, Shravan Prabhu, Sanjay Bandari, Ojasvi Prahlad Bhatt, Dhruv Dilip Kamath, Adarsh Naik, Arohi Prabhu, Gaurish Kini, Nidhi Acharya, Manvi M. Bhatt, Suyansh Prabhu, Abhiraj Pai, Soham Naik, Krishna Kant Shenoy. Category 3, Anant G. Prabhu, Prarthana P. Nayak, Manvit Kini, Girish Nayak, Atharv Pai, Abhimanyu Shanbag, Nishant Prabhu, Naksha Acharya, Daksh Baliga. Category 4, Shreya Bandari, Divya Kini and Chinmay Kini.
ಮಂಗಲಂ 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 ರಾಮ ವಿಠಲ ಮಂಗಲಂ ರಾಮ ವಿಠಲ ಮಂಗಲಂ ರಾಮ ವಿಠಲ ಮಂಗಲಂ श्रीवीर विठ्ठल रामचंद्राक गोकर्ण मठाचे उपास्य देहांत नारायण व्यास व्यंकटेशाक मंगल वासुदेव हयति वाक मंगलम मंगलम राम विठ्ठल मंगलम राम विठ्ठल मंगलम श्री हरि सर्वोत्तमाक मंगल नित्य मुक्त महालक्ष्मीक मंगल ब्रह्म वायु सरस्वतीक भारती गरुड शेष रुद्राधिकांत मंगलम मंगलम राम विठ्ठल मंगलम राम विठ्ठल मंगलम सौपर्णी वारुणी गौरींक मंगल इंद्राक कामदेवाक मंगल मनु दक्ष बृहस्पतींक मंगल सूर्य चंद्र यम वरुणांक मंगलम मंगलम राम विठ्ठल मंगलम राम विठ्ठल मंगलम मंगल विद्याधीश गुरुंक गौड सारस्वत ब्रह्मवृंदांक सर्वांतर्यामी श्री रामचंद्राक मंगलम मंगलम राम विठ्ठल मंगलम राम विठ्ठल मंगलम निर्दोषु देवाले सेवकर्ताची जो नित्य हरि गुरु भजन संताती ते सर्व सुखान मुक्ती पावताती मंगलम मंगलम राम विठ्ठल मंगलम राम विठ्ठल मंगलम 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 राम विठ्ठल मंगलम राम विठ्ठल मंगलम 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 राम विठ्ठल मंगलम राम विठ्ठल
इष्टदेव श्रीवेङ्कटेश पाहि मां मम इष्टदेव श्रीवेङ्कटेश शिष्टरक्षका सर्वश्रेष्ठा विशिष्टा पाहि मां मम इष्टदेव श्रीवेङ्कटेश पाहि मां मम इष्टदेवा अज जनक दिविजपति गरुडध्वजने अजमिळ वरदा गजमोक्ष प्रदने अज जनक दिविजपति गरुडध्वजने अजमिळ वरदा गजमोक्ष प्रदने अज रुद्र सुरवन्द्य सुजान पालने अज रुद्र सुरवन्द्य सुजान पालने अज्ञान परिहरिसि निजानंद नीडो अज्ञान परिहरिसि निजानंद नीडो पाहि मां मम इष्टदेवा श्रीवेङ्कटेश पाहि मां मम इष्टदेवा जापते अघ परिहारने वारि सुदुरिता दया पारवारने वारि जापते अघ परिहारने वारि सुदुरिता दया पारवारने वारि जनाभा करुणा वारिधिये वारि जना वरदा श्रीहरिये वारिजनेत्र वरदा श्रीहरिये पाहि मां मम इष्टदेवा श्रीवेङ्कटेश पाहि मां मम इष्टदेवा श्रीवेङ्कटेश शिष्टरक्षका सर्वश्रेष्ठा विशिष्टा पाहि मां मम इष्टदेवा श्रीवेङ्कटेश पाहि मां मम इष्टदेवा पाहि मां वेङ्कटेश पाहि मां वेङ्कटेश पाहि मां वेङ्कटेश रक्ष मां वेङ्कटेश पाहि मां वेङ्कटेश पाहि मां वेङ्कटेश पाहि मां वेङ्कटेश रक्ष मां वेङ्कटेश पाहि मां वेङ्कटेश पाहि मां वेङ्कटेश पाहि मां वेङ्कटेश रक्ष मां वेङ्कटेश पाहि मां वेङ्कटेश पाहि मां वेङ्कटेश पाहि मां वेङ्कटेश रक्ष मां वेङ्कटेश 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 लक्ष्मी वेङ्कटेश 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 लक्ष्मी
ನೊಪ್ಪಿ ಕಾಯೋ ಕೃಪಾಳು ಮುಪ್ಪುರವನಳಿದಂಥ ಮುನೀಂದ್ರ ವಂದ್ಯ ಅಪ್ರಮೇಯನೇ ನಿನ್ನ ಅಮೃತ ಮಹಿಮೆಗಳ ಅಪ್ಪು ನಿಧಿಯಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದವಳರಿಯಳು ಕಪ್ಪು ಮೇಘ ಕಾಂತಿಯೊಪ್ಪುವ ತಿಮ್ಮಪ್ಪ ಅಪ್ರಾಕೃತ ರೂಪ ಪುರಂದರ ವಿಠಲ विद्याधिराजतीर्थाना करकञ्जसमुद्भवम् विद्याधीश गुरुं वन्दे मधुविद्या प्रवृद्धये मधुविद्या प्रवृद्धये